Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. धबधब्यांचेर बुडून मरतल्यांचो आंकडो वाडटा. ताचेर आळाबंद घालूंक थंय गार्ड दवरतात. धबधब्यांचेर 100 रुपया एंट्री फी म्हणजे कोण गेला तो कळटलो. ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या कोर एरियामध्ये आता जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या कोर एरियान जे कितें आमी ते वॉटरफॉल्स आणि इतर काही कडेन फॉरेस्ट गार्ड्साक आमी डिप्लॉय केल्या. आमी आता प्रत्येक मनशाक इट इज नॉट अबाउट 100 रुपीज, इट इज जस्ट टू रजिस्टर अ पर्सन सो दॅट वी नो हू हॅज गॉन टू दॅट वॉटरफॉल. हे सगळ्या गोष्टी प्लस ती एरिया डेव्हलप करपाक म्हणून हांव दिल्ली जेन्ना गेल्लो. सुर्ला 12 कॉटेजी उब्यो जातात. पर्यटनाचो प्लान आमी आता सुर्लाच्यान आमी चालू करतले. फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे भितर वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे डेजिग्नेटेड आहा सुर्ला. सुर्ला जे आमचे पर्ये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे त्यांनी ते इलेक्शनान शब्द दिल्लो. आमी थंय 12 कॉटेजीस घालून ते व्यवस्थित ते सगळे प्लॅनिंग करपाक ते कन्सल्टंट ऑलरेडी घेवपाचे त्यांनी ऑलरेडी ठरयला फ्रॉम गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ते कन्सल्टंट जे आमकां सांगतले त्या तरेन आमी ते करतले. एक लक्षात घ्या की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या भितर जे एक्टिविटी करता वी हॅव टू गिव इट टू द कम्युनिटी टू रन. सो त्या तरेन आमी जे कितें आमचो प्लॅन आसतलो वी विल एंगेज द कम्युनिटी सो दॅट द कम्युनिटी इज एबल टू रन दीस प्रॉपरली. रानांनी रानवटी जनावरांची खावपा रावपाची वेवस्था जाय म्हूण रानां डेव्हलप करतात. 5 ते 10 वर्सां लागतली. खावंक पिवंक मेळ्ळ्यार खंय वागूय येतले. त्याच बरोबर आमचे आयज पर्यंत आमचे रोड नेटवर्क जो आहा वर्किंग रोड जो आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो गेल्या 20 वर्सां तो डेव्हलप जावंक ना. म्हणून हांवें दिल्ली जेन्ना गेलो केंद्र मंत्री आमचे श्री भुपेंद्र यादवजी कडेन आमची जेन्ना चर्चा केली एक लक्षात घ्या की सायकलिंग ट्रॅक्स, इको ट्रेल्स, जंगल ट्रेल्स, बर्डिंग खातीर स्पॉट्स ह्यो सगळ्या गोश्टी हॅबिटॅट डेव्हलप करपाक म्हणून आमी पयशे मागपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आनी हे पयशे कित्या खातीर डेव्हलपमेंट ऑफ वॉटर बॉडीज, डेव्हलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम, डेव्हलपमेंट जे खंय झाड फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनचे अंडर जे खंय आमी योग्य तरेचे न्यूट्रिशन आनी इतर काही गोष्टी आमी ग्रो करूं शकता. म्हणजे चितल पासून सांबार पासून तेजो डेव्हलप जाले तरच तो वाघ जे आमी म्हणटा तो थंय रावतलो. कित्याक त्या तरेचे ताका ही वील गेट दॅट टायप ऑफ फूड अँड दॅट इकोसिस्टम वील बी अप्रोप्रिएट. सो बेसिकली वॉट वी आर वर्किंग ऑन दॅट. इट वील टेक गुड 5 to 10 years to develop it, but we have to start now. And बोंडला अभयारण्याचोय CSR प्लान चल्ला. GFDCचेर जबाबदारी. We are trying to get some CSR partner to help us adopt the बोंडला zoo. बोंडला zoo आयची परिस्थिती बिकट हा ते जर आमकां डेव्हलप करूंक जाय तेजो परिसर बी डेव्हलप जातलो. लोकांक इन्कम आनी बिझनेस बी सगळे गावतले. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी लक्षात घेवन करपाचो आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आहे. आमचे एवरी 3 days आमची मिटींग जाता टू फॉलो अप ऑन द कॉरेस्पॉन्डन्स विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. And also she union minister has told me to once again visit him so that we are able to take this on a fast track. We have asked for money under various sections and various heads, and we are also making GFDC the nodal organization to take up the activities within the wildlife sanctuary because it's a corporation by act under the forest department. म्हणून ह्यो सगळ्या गोष्टी तांकां आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी साहिल मांद्रेकार.